एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आमचे वायस चेअरमॅन मॅडम दिलायला लुबो आणि पुरुमेताचे फेस्त गोवन कन्सेप्ट वयल्यान पयलीं आमी पुरुमेताक कितें लागता पळय पावसान न्ही ते खरेदी करून 3 म्हयन्याक ताचो सांठो करून दवरताले. मागीर ते खाऱ्या पासून ते सोला पर्यंत कांदे बिने सगळे येताले. ऑन द सेम कन्सेप्ट एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या कॉम्प्लेक्सान आमी पुरुमेताचे फेस्त 3 दिसां खातीर शुक्रार शेनवार आनी आयतार सगळे गोंयचे ट्रेडिशनल फार्मर्स पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत तांकां हांगासर स्टॉल्स उपलब्ध करून दिल्या. म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांनी फावट मारचे आनी ओरिजिनल गोंयकारां कडल्यान पुरुमेताक कितें लागता पळय न्हू तें खरेदी करचें. जितकी सगळी स्टॉल्सवाली हांगासर आयल्या तांकां हांव शुभेच्छा दिता. सगळ्यांनी येवन मुद्दामून पुरुमेताच्या फेस्ताक विजीट करची आनी पुरुमेताच्या फेस्ताच्यान खरेदी करची. पयलेच फावटी आमी एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या वतीन ही संकल्पना मांडल्या आनी एक लोकांक प्लॅटफॉर्म मेळून दिवपाक लोकांक एक त्या निमित्त तांकांय सेल जातलो गोंयकारां खातीर म्हणून हो प्रयोग केला. हांव ताका सगळ्या जाणांक म्हजे बेस्ट विशीस. फुडल्या वर्सा आसतले पयलीं आतां खरेदी करची सगळेंच आसा आनी सगळ्यांत घेय सारकें आसा. हातूंतल्यान म्हाका दिसता हांवें 2-4 गजाली ज्यो घेतल्यो पणसूय घेतलो एक ओके आनी पापड घेतले म्हणटा तशें गोवन पापड तशेंच टेस्टी आसता ओके आनी वेरियस बाकीचे घेवपा खातीर हांव ऑलरेडी मिसेस इन्स्ट्रक्शन हांव धाडटा त्या निमित्त 2 दिसान घेवंक शकतले ओके. म्हाका दिसता गोंयकारांनी येवन पुरुमेताच्या फेस्ताक आपल्या पुरुमेताक कितें जाय पळय तें घेवचें. सर तुम्ही पणस म्हटले म्हारग आसा म्हणून ना रे हांवें म्हणटा हांवें म्हारगूच पणस आसपाक जाय त्या शिवाय जायना तो फुकट सवाय जर दिलो जाल्यार फुकट व्हरून खातले. May 1st लेबर डे आणि ह्या दिसा आमी ESG 3 दिसाचे हे पुरुमेंताचे फेस्त दवरलेले आहा विथ द हेल्प अँड सपोर्ट ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज द चेअरमॅन ऑफ ESG. आमचे GM बाय मृणाल सगळे HODs आर प्रेझेंट हियर. सो ESG इज नॉट ओनली रिगार्डिंग IFI holding of IFI but here is ESG. Every month we try to do some or the other event function for Goa आणि हे मेयाच्या म्हयन्यांक स्पेशली पुरुमेत म्हणल्यार मेकिंग प्रोविजन फॉर रेनी सीजन. आमकां उडास येता आमी काजार पयलीं जाली तेन्ना आमच्यो सासूमाय म्हणटाली पार्थे बाजारांतले म्हापशा बाजारांतल्यान वोस आनी सगळे ते मिरसांग आनी ड्राय फीश आनी मसालो घे गो बाय हाड गो बाय आनी डोब्यान भरून भरून धरताली. नाव एटलीस्ट वी नो दॅट वी डोंट हॅव टू मेक प्रोविजन फॉर सो मच बट आख्ख्या सगळ्या गोंयकारांक उलो करता. मेयाचे आयज फाल्यां परवां May 1st, 2nd, 3rd येयात हांगा आनी आमची सगळीं गोंयकारां हांगा भरलेलीं आहा. गोवन सेलर्स मे बी इट विथ वेरियस पिकल्स एवरीथींग वॉट यू नीड वॉट अ गोवन नीड्स ड्युरींग रेनी सीजन हेजे आमचे गोंयकार भरलेलीं आहा. वोकल फॉर लोकल जेन्ना आमी म्हणटात आमच्या गोंयकारांक घेवन तुमी हे 3 दीस फायदो करचो आनी स्पेशल थँक्स अगेन टू माय चीफ मिनिस्टर and to my general manager and all the team of ESG and we are planning to continue this maybe even after the rains. Yeah, thank you very much. God bless. Thank you. स्टॉला कितकी 89 stalls along with the Tarang team here. ऑल गोवन All Goans.